शुक्रारा भंडारी समाजाचे सुमार 35 जणांनी आदलो मुख्यमंत्री आणि विद्यमान मंत्री रवी नाईकाक निवेदन दीत राज्यात जनगणना घडोवन हाडपाची मागणी केली। हे मागणे फाटलो मुखेल हेतू असा तो म्हळ्यार भंडारी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचो। सो एसटी रिजर्वेशन जेन्ना जातले जाल्यार खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी एसटी रिजर्व करतल्यो हे जर कळटलें जाल्यार सेन्सस इज नेसेसरी। आणि जर नाजाल्यार सरकार आपल्याक जाय तशें करतलो आणि हे आमकां एका साद्या इलेक्शनांतल्यान दिसून आयलें। सो आमी म्हणटा की सेन्सस करा, सेन्सस गोंयचो करा, ओबीसी कितले आसा ते सगळे तुमी फायंड आउट करा, कशें आसा, खंय स्प्रेड जाल्ले आसा हें कळटलें। बिसायड्स दॅट आमचो गव्हर्नरान एक कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट केला की क्रिश्चन पॉप्युलेशन ड्विंडल जाला म्हणून, मुस्लिम पॉप्युलेशन वाडला म्हणून। these statements are alarming. That means government has the data and is not sharing or deliberately avoiding from 2011 to hold a census, and which is not a very healthy sign. So we have gone to him as he is one of the tallest leader of OBC community. की सेन्सस करचो आणि ओबीसी रिझर्वेशनय मागचें, नॉट जस्ट भंडारी समाज म्हणून पण ओबीसी म्हणून जो आमचो घटक गोंयचो नियरली नाव 35-40% जो पॉप्युलेशन आसा दॅट इज ओबीसी आसा, तांकां रिजर्वेशन दिवचें ही मागणी आमी सरकारा कडेन केला। त्या दिशेन आमी एक मेमोरंडम दिला तांकां, म्हणजे सगळे गोंयच्या सरसकट सगळे आमचे जे समाजाचे लिडर्स आसा ते सगळे आशिल्ले। जशें आतां एक 12% एसटी समाज आहा म्हणटा, एसटी समाजाक 4 सीट म्हणून आतां एक केंद्र सरकारान मंत्रिमंडळान निर्णय घेवन पार्लिमेंटान बिल हाडलेले आहा। तशेंच आमी आमचे मान्य आहा भंडारी समाजाचे की आमी मोर दॅन 50% आहा म्हणून सेन्सस ना जाल्ल्या कारणान आणि 11चो सेन्सस जो आहा वो चुकीचो आहा, सरकारान तो केल्लो पळय तो चुकीचो आहा अशें आमचें म्हणणें। म्हणल्यार आमची कितें आहा मागणी, एक आमकां 20 सीट सुमार आमकां रिजर्वेशन मेळचे अशें आमी काल रवी नाईक आमचो नेतो आहा, मंत्री आहा, आदलो सीएम आहा आणि भंडारी समाज आमी ताका आमचो नेतो कसो मानता। सो आमी तेजे कडेन गेल्ले की तेणीन ही गोष्ट जी आहा ही सीएमा पर्यंत आणि पार्टी पर्यंत व्हरपाची अशें हे गेल्ले। मेन मुख्य म्हणजे आमचो सेन्सस जावपाक जाय पयलो सगळ्यांचो, आमचोच म्हणून न्हू, सगळ्यांचो बरे रितीन सेन्सस जावपाक जाय जेणे करून प्रत्येक समाजाचे पॉप्युलेशन कितले आहा हे कळपाक जाय। आमची मुख्य मागणी आसली कालच्या बैठकीत जो प्रमुख तुम्ही निर्णय घेतला सगळ्यांनी, बहुतेक नेत्यांनी मिळून, तो निर्णय खंयचो? आम्ही जवळ 3 निर्णय कालच्या बैठकीत झाले। नंबर 1, आमचो देव जो भंडारी समाजाचो देव रुद्रेश्वर हा, ह्या रुद्रेश्वराची पालखी ती काणकोण पासून पेडण्यापर्यंत घेवन आमी एक 15 दिसाचो प्रवास करपाचो निर्णय एक जाल्लो आहा। दुसरो जो निर्णय आहा वो ते जाल्या नंतर एक मोठो महामेळावो म्हणजे जवळ जवळ एक 15 ते 20 हजार लोक एकत्रित हाडून तेंचो एक व्हडलो महामेळावो भंडारी समाज अजाप हे अशें असले महामेळावे करप हे आमकां व्हडलें अजाप न्हू। जर रिजर्वेशन जाता आणि सिटाची वांटणी जाता जाल्यार आमी कित्याक मागप ना म्हणून आतां शेवटी दीत जाल्यार सरकार कितके तो प्रश्न मागिल्लो, ताका सगळे खूब गोश्टी आहा, टॅक्निकल अडचणी आहा, म्हणून त्या खातीर एक 2-3 मेंबरांनी एक इश्यू रेज केलो की तांकां जर 4 मेळटा जाल्यार आमकां एक 20 मेळचे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।